परत तुमकां परत येवकार. आनीक आज आमचे मदीं आसात ते उदयबाब भेंब्रे. आनी उदयबाब भेंब्रे हेचे दिसाचे खास्य हें म्हणजे तांची आज 84 वर्सां तांणी पूर्ण केल्यात. उदयबाब विश हॅपी बर्थडे. उदयबाब 84 वर्सां हो एक व्हडलो एक प्रवास. आनीक मेन म्हणटा ते 84 वर्सां गोंय कशें घडलें हें तुमी पळयलां. मागीर स्थित्यंतरां गोंयांतली कशी जाली तें सगळें पळयलां. तुमी जर हे सगळें एक एनालिसीस केलें अशें जाल्यार तुमकां कशें दिसता? सुरवातेक ल्हानपणांत साकून जांबोल्या ते मडगांव मेरेनचो जो प्रवास जर आसा तो तुमकां कसो दिसता? हांव 6 वर्सांचेर जांबावले पाविल्लो. जल्म मडगांवांत जाल्लो. मागीर आमी रावपाक पणजी गेली. आनी जेन्ना 1946च्या सप्टेंबरांत पापाक बापूय म्हजो लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी सत्याग्रह केलो डॉक्टर लोलयाचे फाटल्यान. आनी तांकां धरून ट्रायल जाली आनी मागीर आग्वादाक 4 म्हयने दवरून तांकां 4 वर्सांची शिक्षा दिवन पुर्तुगालाक हाडून पावले. तेन्ना आवय, म्हजी 2 भयणी आनी हांव आमी जांबावले रावपाक गेली. ही पिराय 6 वर्सांची. तेन्नाचें जिवन म्हणटा तें अशें सुसेगाद आनीक भुरगेपणांतलें. ताका लागून समाजांतल्यो बारीकसाणी तितल्यो कळनाशिल्ल्यो. शिक्षण, खेळ हातूंत भितर वेळ वतालो. मागीरूय 2 वर्सां हांवें कुडचड्यार शिक्षण घेतलें. 3 वर्सां वास्को घेतलें. आनीक मागीर मुंबय पावलो, कित्याक हांगा त्या वेळार महाविद्यालय ना. थंय एक जिणेक दिशा मेळ्ळी, जी दिशा पयलीं हांगा नाशिल्ली. कारण सगळो वेळ एक तर शिक्षण, खेळ किंवा दुसरी कितें एक्टिविटी, भुरग्यां बरोबर नाटकांनी काम करप बी तसली इतलीच चलताली. जें कितें सरभोंवतणी घडटा हाजी तितलीशी जाणीव नाशिल्ली. दुसरी गजाल अशी की बापूय पोर्तुगालाक आशिल्लो, हांव हांगा. पूण आमच्या दोगांय भितर पिळगेचो गॅप आशिल्ल्यान ताजो जो पत्रव्यवहार जातालो तो भावा कडेन जातालो, म्हजे कडेन जायनाशिल्लो. म्हणटकच ताच्योय थंयच्यो भावना म्हाका कळूंक पावनाशिल्ल्यो किंवा म्हाका हांगा कितें दिसता तें ताका कळूंक पावनाशिल्लें. येदें मोठें अंतर आमचे मदीं आशिल्लें. आनीक गोंयच्या संबंदान आतां स्वातंत्र्य जाय ही भावना आशिल्ली. आनी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे म्हजी पयली कविता वास्को जाली आनी ती स्वतंत्रतायेक उद्देशून आशिल्ली. खंयचे भाशेन? मराठी? कोंकणीन जाली. ती कित्याक जाली तें म्हज्यान सांगूंक जायना आज, कित्याक तेन्ना चळवळ अशी म्हणपा सारकी नाशिल्लीच. हय, आनी तुमचे बापूय तर सामके मराठीचे समजता. हय, पूण ताजो म्हजे कडेन व्हडलोसो म्हजेर प्रभाव पडूंक पावलो ना. कारण ताजे पयलींच तो पुर्तुगालाक पावलो आनी हांव एक वेगळ्याच वातावरणांत उरलो. बरें, म्हाजे दुसरे 2 बापोळये जे आसात आशिल्ले, जे डॉक्टर नारायण भेंब्रे आनी केशव भेंब्रे, हे कोंकणीचे वचे. म्हणटकच हांगा कसलोच प्रभाव तो म्हजेर नाशिल्लो. आनीक ताका लागून आतां कोंकणी कविता कित्याक जाली हाका एक कारण आसूं येता कितें की पुणीबाब दांड्याचें ताची करामत हें नाटक आमच्या हायस्कुलांतल्या भुरग्यांनी वास्को लक्ष्मी पुजनाच्या उत्सवाक केल्लें. आनीक ही आमची भास ही एक जाणीव आशिल्ली. घडये ती उत्स्फूर्त आयिल्ल्यान ती मायभाशेंतल्यान आयली अशें हांव धरतां. कित्याक ती जाणिवेंतल्यान येवंक ना इतलें खरें. कित्याक चळवळच नाशिल्ली. कोंकणी मराठी वाद आसल्यारूय तो म्हाका बाजूंक नाशिल्लो त्या काळार. खंय दिशा मेळ्ळी ती मुंबय वतकच. महाविद्यालयांनी कोंकणी मंडळां आशिल्लीं आनीक हांव तातूंत खूब सक्रीय जालो. मागीर सगळ्या कॉलेजांनी मेळून एक ड्रामेटीक कॉम्पिटिशन कमिटी केल्ली. ती दर वर्सा 3 दिसांचो एकांकी महोत्सव करताली. आनी अशे रितीन कोंकणी आनीक संबंदीत ज्यो एक्टिविटीज आशिल्ल्यो तातूंत हांव थंय घुस्पलो. मागीर गोंयच्या संबंदान जो विचार तो थंयच सुरू जालो. कारण आमचे गोवन प्रोग्रेसीव ग्रूप नांवाची संघटना आशिल्ली
आनी त्या संघटनेक एक वटेन कोंकणीचो प्रसार आनी दुसरे वटेन गोंया संबंदीचे प्रश्न, कित्याक गोंय तेन्ना मुक्त जावंक नाशिल्लें ही हांव खबर सांगता ती 1957 ते 1961. ओपिनियन पोल बी तसलें कांयच ना. काय ना तेन्ना 57 ते 1961 ह्या काळांतली. आनी 1960 हांवें आकाशवाणीच्या मुंबईच्या केंद्राच्या कोंकणी विभागात नोकरी करली स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून. तुका जस्ट तुमकां एक मातसो डिस्टर्बन्स करता. हय. कोंकणी मराठी वाद हय हो गोंय मुक्ती पयलीं साकून आशिल्लो. हय तर खूब पयलीं साकून. आनीक म्हाका म्हजे अभ्यासा प्रमाणे तो 1940 सुरू जाल्लो, इतलो पयलीं. 1940 महाराष्ट्रांत एक मराठी साहित्य संमेलन जाल्लें आनी त्या संमेलनांतलो एक ठराव आशिल्लो की केन्नाय तरी भारत स्वतंत्र जातलें, केन्नाय तरी गोंय मुक्त जातलें तेन्ना मराठी आशिल्ल्यान गोंयचें विलिनीकरण महाराष्ट्रांत जावचें. 1940 म्हणजे कल्पना कर. ताजे उपरांत तो कोंकणी मराठी वाद वाडत गेलो, पूण तो लिटररी सर्कला पुरतो मर्यादीत उरलो. साहित्यीक, भाशा क्षेत्रांतले लोक अशे लोकां पुरतो मर्यादीत उरलो. आनीक पूण आमकां मुंबय बांदलो. हांव पळय मुंबय गेला तेन्ना हो वाद आसा 1957. आनी गोवा हिंदू एसोसिएशन ही गोंयकारांची ही संस्था त्या कॅम्पांतली आशिल्ली आनी आमचे भितर संघर्शीत जाता. तांचे कांय मिटिंगांनी वचून आमी बोवाळ घाला आनी मिटिंगो कॅप्चर केल्या अशेंय घडलां त्या काळांत. आनीक ताका लागून हो वाद थंय लागलो. आनी तेन्नाच्यान कोंकणीचो अभ्यासूय सुरू जालो, कित्याक शेणै गोंयबाबाचीं पुस्तकां मेळटालीं तीं वाचलीं आनी तीं वाचून तातूंत जे मुद्दे त्या मुद्द्याच्या आदारान आमी मराठी वादा कडेन जोडूंक लागले. ओपिनियन पोलाची जी चळवळ आशिल्ली हय. तातूंत तुमी सक्रीय कशें जालें? म्हणजे ताका होच बॅकग्रावंड आसलो अशें दिसता म्हाका. पयलीं तुमचो जर तयार थोडोसो पूण ताका एक अपघातसो जालो. म्हणजे कसो की मडगांवांत कांय जाणांनी ठरयलें की विलिनीकरण वादाक विरोध करपाक आमकां एक मुखपत्र जाय. कारण त्या वेळार गोमंतक हें एकच मराठी वर्तमानपत्र आशिल्लें आनी तें त्या काळांत मराठी आनीक विलिनीकरण वाद ही दोनूय प्रमोट करताले. ताका जाप दिवपाक किंवा कावंटर करपाक आमकां एक मुखपात्र जाय असो विचार जालो आनी ताणें एक पाक्षीक काडपाचें थारायलें. पूण तें छापपाचें तांकां तंत्र कांय खबर नाशिल्लें म्हणून तें सल्लो घेवपाक चंद्रकांत केणी हांची म्हऱ्यांत गेले. चंद्रकांत केणी आनी तांकां सांगलें पळयात, दैनिका कडेन तुमी झुजतले जाल्यार पाक्षीक उत्तर पडचें ना, दैनिकूच जाय पडटलें. म्हणटकीर तांकांय तो विचार पटलो आनी तेन्ना 7 मायनोनर्स, 3 तिमले भाव, 2 साळगांवकार भाव आनी 2 शांतीलाल कुशलदास भाव मेळून तांणी नवगोमंत प्रकाशन नांवाची एक पार्टनरशीप केली आनी राष्ट्रमत दैनीक सुरू केलें. आतां हें राष्ट्रमत दैनीक सुरू जालें ताजी एक प्रक्रिया वेगळीच आसा. चंद्रकांत केणी हांकां दैनिकाचो किंवा असो नेमाळ्याचो संबंद नाशिल्लो. म्हणटकच तांचो एक मित्र आशिल्लो जो छापखानो चलयतालो, कृष्ण करवार, मुंबय. ते वचून ताका मेळ्ळें. ताणें सांगलें आपूण छापखानो चलयता खरो पूण तीं पुस्तकां छापपाचो. दैनीक छापपाची यंत्रणा वेगळी आसता. पूण आपलो एक मित्र आसा जाणें मराठा ह्या दैनिकांत, मराठी दैनिकांत काम केल्लें आसा आनी तो सेटअप कसो आसचो हें सगळें जाणा. ते खातीर चंद्रकांत केणीक घेवन तो अण्णा फणसे हांचे म्हऱ्यांत गेलो आनी अण्णा फणसेन मान्य केलें की आपूण तुमकां सगळी मदत करता, आपूण तें सगळें बसोवन दिता आनी सुरू करपाची. उदय बाब, हो तुमी सांगतात तो हें म्हाका चंद्रकेणी बाबाक सांगला की आपूण जेन्ना अण्णा फणसे म्हऱ्यांत गेलो आपुणूच भिलो हो मराठी मनीस, कोंकणीचे कॉज आमी कशें घेवन फुडें वतलो काय म्हणून. खरी खबर. हय.
खरें खबर आनी ताणें जावन सांगलें अशी विलिनीकरण जावंकच जाय ना म्हणून. हय म्हणून मातसो धीर आयलो कित्याक पयलीं बेश्टे भिताले. हांवूय चंद्रकांत बाबा बरोबर 2 फावटी अण्णा पणसेगेर पावलो त्या दिसा. तर मुंबय चंद्रकांत केणी त्या संबंधान परते परते येताले आनी आमी मेळटाले सगळे जे तेन्ना तुमी मुंबय मुंबयचे. शिकतात हय तेन्ना ना तेन्ना शिक्षण म्हज्या अर्दार उरलां आनी हांव आकाशवाणीत रेडिओचेर काम करता. आकाशवाणीत येता. रेडिओचेर काम करता. हय आनी तें काम केल्ल्यान म्हजें प्रॅक्टिकल्स जायना म्हणून शिक्षण उरिल्लें. म्हणटकच थंय म्हाका केणी बाबान म्हळें की तूं हांगा रावन कितें करतलो, कित्याक ही कितले जाल्यार सरकारी आस्थापन न्ही, तूं जर गोंयांत येत आमकां कितेंय मदत जातली. आनी राष्ट्रमत 1 सप्टेंबराच्यान सुरू जावपाचें आशिल्लें 1963 वर्सा. म्हणटकच म्हाकाय तो विचार पटलो. म्हणजे हांवें जुलय म्हयन्यांत 1 म्हयन्याची नोटीस दिवन राजिनामो दिलो आनी हांव ऑगस्ट म्हयन्यांत मडगांवां पावलो. तेन्ना राष्ट्रमताचे ट्रायल अंक काडपाची सुरवात जाली. सगळी आंखणी अण्णा पणसे हांणी केल्ली. जेन्ना ओपिनियन पोल चळवळ सुरू जाली हय तेन्ना कशें वातावरण आशिल्लें गोंयाक? त्यातलं वातावरण खूप वाईट. म्हणजे ओपिनियन माझ्या विलिनीकरणाच्या विरोधाचे नदरेन वातावरण खूप वाईट आशिल्लें आनीक भिवपा सारकें आशिल्लें. म्हणजे अशें हांव म्हणन की 98 ते 99% हिंदू लोक हो मराठी आनी विलिनीकरण हांचे वटेन दिसतालो. आमी जे कोंकणीचो प्रसार करताले किंवा कोंकणीची चळवळ चलयताले तांकां हाताची बोटार मेजिल्ले भशेन हो तो कोंकणीवादी हो तो कोंकणीवादी म्हणून बोटां दाखयताले. म्हणजे सांगपाचो हेतू आंकड्यान इतले थोडे आशिल्ले म्हणजे प्रेशरय आसतलो. ताका लागून आनी दुसरे सोंसना आशिल्ल्या लोकांक आमी हाजे वेल्यान जर कोंकणींतल्यान उलयले लोहिया मैदानाची माचये वयल्यान तर फातर मारल्यात आमचे. म्हणजे इतलो विरोध कडक आशिल्लो आनीक हो मोडून काडपाची गरज आशिल्ली. आनी राष्ट्रमत पळय जल्माक आयलें तें सारकें ह्या हेतूक लागून की विरोध खूब आसा. तो तातूंत बदल करतलो जाल्यार हिंदू लोकांचें मतपरिवर्तन करूंक जाय आनी म्हणून राष्ट्रमत मराठींत करपाचें ठरलें. आतां म्हणजे पळय राष्ट्रमत मराठी दैनीक पूण ते प्रसार करताले कोंकणी भाशेचो आनी विरोध करताले विलिनीकरणाक. ह्या 2 मुद्द्यांचेर राष्ट्रमत सुरू जालें आनी तें जातकच पसून ह्या विरोधाक धार चलत गेली. पूण आमच्या हातांत एक साधन मेळ्ळें आनी त्या साधनाक लागून म्हाका तरी दिसता की परिवर्तन हळू 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 जावपाक लागलें. म्हणजे सांगपाचो हेतू असो की 1967 ओपिनियन पोल जालो न्ही. आमी जर प्रचार केवळ 66 सुरू केल्लो जाल्यार घडये आमकां यश मेळत काय कितें हाचो दुबाव आशिल्लो. पूण 1963 सावन तेच मुद्दे घोडायत राविल्ल्यान ताजो परिणाम जायत गेलो आनी ताजें फळ आमकां लोक बदलत गेले. मानसिकता थोडी बदलत गेली. म्हणजे कल्पना कर 35% आशिल्लो क्रिस्तांव समाज अशें धरया की सगळो तो समाज विलिनीकरणाक विरोध करीत. पूण तरी तो जिखूंक पावचो नाशिल्लो. आनी 15% जाय 16% जाय आशिल्ले. ते 16% ह्या प्रयत्नांतल्यान आनी मागीर सभा प्रचार ह्यो बाकीच्यो गजाली आयल्यो. पूण म्हजे नदरेन विचार तकलेक कोण वचपाक राष्ट्रमताचो खूब उपयोग. तातूंत भितर तुमचो एक कॉलम जो एक म्हणटा ब्रह्मास्त्र आनी अशें म्हणजे ते थोडे पुस्तकां बरोवन दवरलें ताजे कडेन ते ब्रह्मास्त्र कॉलम जो सुरू केल्लो तो पयलीं अण्णा पणसेन कितले खरी खबर पूण हांवें सांगलें तशें की हांव गोंयांत पावचे पयलींच दैनिकाची आंखणी जाली आनी आंखणी म्हणजे सदरां खंयची इवन सदरांची चित्रांचे ब्लॉक तयार जाल्ले आनी 1 सप्टेंबर हांवें ट्रायल अंक पळय सुरू जाले तेन्ना म्हजें लेखन कांय नाशिल्लें. तेन्ना अण्णा पणसे आनी ताणें 4 अनुभवी लोक महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्ले
ते आशिल्ले मराठी भाशेंत आनी आमचे गोंयकार आशिल्ले केळीबाब आशिल्लो दुसरे आशिल्ले ते चडशे तेन्ना बरयताले आनी जेन्ना 1 सप्टेंबराच्यान राष्ट्रमत सुरू जालें तेन्ना ब्रह्मास्त्र हे स्तंभ अण्णा पणसे बरयता आंखणी ताणेंच केली सदरूय ताणेंच ठरयलें स्वताचें चित्रय ताणेंच काडून घेतिल्लें आनी तोच बरयतालो पूण तो बरयता आसतना तातूंत थळावो विशय येतालो राष्ट्रीय विशय येतालो किंवा आंतरराष्ट्रीय विशय येतालो विशयाचें बंधन नाशिल्लें राष्ट्रमत सुरू जातकच सुमार 2 म्हयन्यांनी अण्णा पणसेची रजा सोंपली कारण तो फ्री मनीस नाशिल्लो तो मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचो शिक्षण अधिकारी आशिल्लो तो सुटी घेवन येवन ही काम करपाक आमकां मदत करतालो म्हणटा ती सुटी सोंपतकच तो मुंबय वचपाचो जेन्ना जालो तेन्ना ताणें सांगलें उदय आतां ह्या सदांच तूं बरय आनी हांवें मात ताका एक बंधन घालें की राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विशय कुशीन दवरून कित्याक आमकां आमचेर संकश्ट आयिल्ले ते वेगळे न्ही म्हणून ते संकश्ट दोळे मुखार दवरून भाशा विलिनीकरण आनी बाकीचे संबंदीत सगळे मुद्दे हांचेर आमचे राष्ट्रमत जे कोंकणी आनी गोंय हे विचार घेवन फुडें आयले दैनीक ताका आमकां सपोज हे दिलो तेको दिलो म्हणटा अण्णा पणसाचे मराठी मनशाक आनी एक मनशां आसतलो जाणें मास्टरेट तयार केल्लो राष्ट्रमताचो ते म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे सो तो कसो ताजे कडेन कसो संबंद ते म्हाका दिसता काम अण्णा पणसेनच करून घेतलें कित्याक चंद्रकांत बाब केणी ताका वचून मेळटालें आनी कितें कितें आमकां गरज ती ताणें सगळें तयार करून दिवचें अशें ठरयिल्लें आनी अण्णा पणसेचो तो स्वभावूय आशिल्लो की जाता तितली कोणाकूय मदत करची म्हणटा म्हजे नदरेन ही सदरां पसून ताणें थंय ठरयिल्लें आसूं येता तकलेन तातूंत भितर आनी एक मास ते हेड पळय आसा तें ताणें तयार करून घेतिल्लें आनी तें बाळ ठाकरे हांचे कडल्यान करून घेतिल्लें ही गजाल खरी आनी एक तातूंत भितर आसा की तुमी हे सदर बदलान सामकें जहाल सदर म्हणून ते ताका लोक पळयताले तरी आसतना कधी केन्ना केन्ना तुमी थोडो जर मातशी मोवाळ भुमिका घेतल्यार अण्णा टिचून घालतालो उदय बाब म्हणटा उदय म्हणटाले उदय आणखी थोडे रॉकेल टाक म्हणून ना ना अशें घडूंक ना अशें घडूंक ना ताचें कारण तेन्नाची वातावरणूच अशें आशिल्लें आनीक म्हजें वय आनी टेम्परामेंट ह्यो दोनूय गोश्टी लक्षांत धरून ती जहाल चड येताली अशें म्हाका दिसतालें आनी म्हणून अण्णा पणसे हांगा सदांच नासतालो न्ही तो सुटी घेवन मदीं मदीं येतालो आनी वतालो हांवें ब्लँक चेक दिल्लो प्रकाशक श्रीपाद घाडसे आनी संपादक चंद्रकांत केणी हांकां वाचा आमचे पयले आनी कितेंय जर तुमकां वाक्य किंवा शब्द घटकलो जाल्यार म्हाका विचारनासतना काडा आनी एक हे की तुमची स्टायल आशिल्ली जहाल आनी केळी बाब म्हणटा तशें इवन आपल्या विचाराक स्थिर आसल्यार पसून थोडेशें मोवाळ ताणें केन्ना तुमकां हातूंत हे चड जालां कमी जालां अशें केन्ना ना ना तेंच सांगता इतले ब्लँक चेक दिवन पसून जावं प्रकाशक श्रीपाद घाडसे सद्दां येतालो प्रकाशक म्हणून पयस रावनाशिल्ले सद्दां सुनापरांत येवन हें वाचताले छापचे पयले राष्ट्रमतांत येवन हें सदर वाचतालो आनी बाकीचे कांय गजाली वाचतालो आनीक वतालो पूण म्हाका याद जाता त्या भशेन घडयेक केन्नाय 1 किंवा 2 फावटी ताणी म्हणोनाय की हें आमी बदलया हाचे भायर केन्ना ताणी म्हणूंकय ना आनी सांगूंकय ना की हें बदल कर किंवा स्टायल बदल उदय बाबा हे फाटली 84 वर्साचे तुमचे जे आसा तुमचे भितर एक म्हत्वाचो टप्पो म्हणटा तो आमचो ओपिनियन पोलाचें आंदोलन ताजे फाटल्यान जाल्लें गोंय कुशीन उरिल्लें ताजे फाटल्यान ताजे परस एक म्हत्वाचो आशिल्लो म्हणटा तो गोंयांक घटक राज्य गोंयांक राज्यभाशा कोंकणी जावची आनी घटक राज्य मेळचें आनी ताजे खातीर आजचे 55 दिसाचे सामकें उग्र अशें आंदोलन चल्लें हय कशें सुरवात कितें जाली कशें ताजी सुरवात जाली ती लुइजीन फालेरो हांणी जें विधेयक विधानसभेंत मांडलें 1985 वर्सा
1984 वर्साच्या डिसेंबराक विधानसभेची वेंचणूक जाली आनी ते वेंचणुकेक लुईजीन पाले गोवा काँग्रेसीचो एकूच उमेदवार म्हणून वेंचून आयलो. गोवा काँग्रेस हे काँग्रेसीचें फॅक्शन आशिल्लें आनी हांव मडगांवच्यान अपक्ष म्हणून वेंचून आयलो. म्हणजे आमी दोगूच जाण विरोधी पक्षांत एकठांय उरताले, बाकीचे सगळे आशिल्ले ते मोगोचे, म्हणजे ते आमचे विरोधी आनी आमी बरोबर काम करताले. 1985 जुलय म्हयन्यात हें बील ताणें आपलें बील मांडलें आनी त्या बिलांत आशिल्लें की कोंकणी ही गोंयची राजभास करची. तें बील इंट्रोड्यूस करूंक दिनासतना तेन्ना मुख्यमंत्री राणे तांणी विरोध केलो आनी विरोध करतना कोंकणी मिशी अशी कुस्कुटावपाची भास वापरली आनी सरकारा कडेन मेजॉरिटी आशिल्ली न्ही म्हणून तांणी तें इंट्रोड्यूस जावंकूच दिलें ना. बील भायर पडलें. बील भायर पडल्या म्हणटकच आमी विधानसभेत कांय करूंक शकनात न्ही, पूण एक मनीस जाळवलो आनी तो म्हणजे बाबली नायक. बाबली नायक पयलीं कोंकणी भाशा मंडळांत काम करी, मागीर तो सुना प्रांतांत काम करूंक लागलो, मागीर तो संपादक जालो. तो चाळवलो आनी तो आमकां 8-10 जाणांक मेळ्ळो, म्हाका येवन मेळ्ळो की हें आमी सोंसूंक उबी रावंक जायना, आमी हाजेर कितेंय तरी प्रतिक्रिया करूंकूच जाय आनी ती स्ट्रॉंग करूंक जाय. आमी म्हळें बरें कशी करतले, तर म्हाका आपूण पळयता आनीकय लोकांक मेळूंक जाय, कित्याक आमी एक दोग जाण उठून करूंक शकना. म्हणटच तो 8-10 जाणांक मेळ्ळो आनी आमी मागीर आयकलां, तेन्ना खबर नाशिल्लें की तो आनी भरत नायक आनी स्कुटर आशिल्ली, ते दोगूय जाण हाका ताका मेळून हो विशय मांडटाले आनी प्रत्येकाचें मत पडलें की हय आमी कितेंय तरी करूंक जाय. आनी तांणी जाहीर केलें की अमूक दिसा असेंब्ली चालू आशिल्ली, अमूक दिसा कोंकणींतले लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते सगळे मेळून विधानसभेचेर एक मोर्चा काडटले. त्या कारणा खातीर निशेध करपाक सरकाराचो. हाका प्रसिद्धी दितकच ती सगळ्या लोकां मेरेन पावली आनी लोकांक तें आयकून वायट दिशिल्लें की अशे रितीन तें बील भायर उडयलें म्हणून. आनी आमकां पसून अजाप जालें की त्या दिसा सुमार 2,500 लोक कोंकणींत पणजे जमलो आनी हो कोण हातूंत राजकीय पक्ष ना, लक्षांत धरा, राजकीय पक्ष ना, राजकारणी लोक ना, कोण ना, फकत साहित्यीक कार्यकर्ते कोंकणींतले आनी कलाकार. 2,500 मोर्चो काडलो, तो पुलिसांनी आडायलो, मागीर तो कॉर्डर मोडपाचो प्रयत्न केल्ल्यान आमकां सगळ्यांक आमी वचून तांकां मेळ्ळे. तो जसो मोर्चो भायर सरलो, लुईजीन बाब आनी हांव वचून तांकां थंय मेळ्ळे. तेन्ना कॉर्डर मोडपाचो प्रसंग जालो आनी सगळ्यांक धरून वयर राजगिऱ्यांचेर व्हेले आनी मागीर म्हणटून थोड्या वेळान सोडून दिली. ती कीट हांगा ती पडली आनी आतां हो प्रश्न हांगाच थांबोवंक जायना, आमी फुडें वचूंक जाय असो विचार सुरू जालो. आनी त्या विचारांतल्यान कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना स्थापन जाली आनी ती संघटना स्थापन जाली तेन्ना पासून व्हडलेशे राजकारणी आमचे बरोबर ना, व्हडलेशे ती अशीच हेच लोक कोण कलाकार, लेखक, कार्यकर्ते आनी आमी चळवळ सुरू केली. चळवळ वाडत वता अशें पळयतकच मागीर राजकारणी लागली. गोवा काँग्रेसचें फॅक्शनूय आशिल्लें तें आयलें. मागीर काँग्रेसींतले जे लोक आमचे बरोबर आशिल्ले, काँग्रेस तेन्ना फुटिल्ली, आतांचे दिसली, थोडे लोक आमचे बरोबर आशिल्ले इतले की आमचे माचये वयल्यान भाशणां करताले आनी ताका लागून काँग्रेस 2 तरांनी जाल्ली आनी ती चळवळ वाडत गेली. इतले बसून विल्फ्रेड मिस्कीट जो मोगोस आशिल्लो
तो पसून तुमचे बरोबर आयलो. पसून आयलो. हां आणि हांचेर प्रेशरूय येवंक लागलो तो मंत्र्यांचेर. हां. तेन्ना सार्दीन, क्रोत बार्बोस हे मंत्री काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळातले हां. ते आमच्या प्लॅटफॉर्मार येवन सरकाराचो निशेध करूंक लागले. हां आणि हाका लागून ती चळवळ वाडत गेली. पयलीं सरकारान पर्व केली ना. पर्व कर्ण जातकच ती आनीक वाडत गेली. मागीर तातूंत थोडेशें उग्रपण आयलें, थोडीशी हिंसा आयली जी प्लॅन न्ही आहा. कित्याक आमी अहिंसक आंदोलनूच करचें अशें ठरयिल्लें. पूण कांय जाण आशिल्ले की जांकां त्या हिंसेची चड आवड आशिल्ली. ताका लागून एक दोन कडेन तशी हिंसा जाली. ताजो फायदो जालो ना सगळ्यांक. ताजो फायदो जावचे परस थोडेशें लुकसाण जालें अशें हांव म्हणत. देखीक 7 दीस मडगांवचो बाजार बंद दवरलो. आतां तो थंडपणान जर बंद जाल्लो किंवा कोण जावन ताणें बंद केल्लो विनंती केल्या जाल्यार घडये आमकां वायट प्रतिक्रिया येवची नाशिल्ली. पूण कांय जाणांनी आमच्या अतिउत्साही लोकांनी जबरदस्ती केली. म्हणजे जबरदस्ती करतकच कोणाकय वायट दिसतलें. म्हणटकच मडगांवांतले थोडे व्यापारी लोकांक तें वायट दिसलें. एक भशेन आनी एक कडेन खंयच्या कारखान्याक उजो घालपाचो कळ्ळें ताचेय बी लोकांक वायट दिसलें. ते म्हाका दिसता आउटकम ऑफ इट आमचो सूर्यान वादाक ताच्या फाटल्यान रिएक्शन तें अशें घडलां. म्हणजे दोनूय गजाली घडल्यात. मागीर आक्षी ते सदनान मारले, ताकाय लागून रिएक्शन जाल्लें. अशे रितीन तें आंदोलन मातशें हिंसक जायत गेलें. पूण प्रश्न सुटपाक मुख्य कारण जालें तें काँग्रेस पक्ष फुटत हें भंय दिल्लींतल्या वरिश्ठांक दिसलें. कळ्ळें न्ही. कारण हांवें सांगलें तशें काँग्रेसीन 2 मतांचे लोक आशिल्ले. प्रताप सिंग रावजी राणे हांणी आपलो ग्रूप केल्लो आनी दुसरो ग्रूप आमचे बरोबर आशिल्लो. हाका लागून पार्टी फुटत म्हणून 2 पार्टीचे दूत गोंयांत आयले. एक घर खात्याचे राज्यमंत्री चिंतामणी पानग्रही आनीक काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस भाटिया. सगळें नांव याद जायना म्हाका. भाटिया हे सरचिटणीस भाटिया आनी पाणिग्रही हे आयले. ते पयलीं काँग्रेसच्या दोनूय पॅक्शनाक मेळून उलयले. मागीर कोंकणी प्रदेशा आवाजा कडेनूय उलयले. तेन्नाच एक चळवळ दुसरी चलताली मराठी राजभाशा जावची म्हणून. एक व्हडलेसो बळ नाशिल्लें पूण चलतालें. तांच्याय कडेन उलयले आनी निमाणे कडेन तांणी हांकां सरकाराक कन्विन्स केलें गोंयच्या की हो प्रश्न असो दवरप बरोबर जावचो ना, तो सोडोवचो आनी एक फॉर्मुला तयार करून दिवन ते गेले. राजभास कायदो करचो हें पयलीं ठरलें. आनी राजभास कायदो कसो आसचो हाचो सादारण फॉर्मुला ताणें ठरयलो आनी ते गेले. दयानंद नार्वेकार म्हाका सांगता, ते त्या वेळार सभापती, ते सांगता की त्या मिटिंगेक आशिल्ले न्ही की थंय अशें ठरलें म्हणून की क्रिस्तांव वांगड्यांनी काँग्रेसींतले रोमीचो आग्रो धरचो न्हय आनी हिंदू लोकांनी मराठीचो आग्रो धरचो न्हय. आनी ते रितीन तांणी तें हें फॉर्म केलें, ड्राफ्ट तयार केलो आनी ते गेले. आनी त्या प्रमाणे मागीर तांणी ठरयिल्ले प्रमाणे ते 1966 वर्सा 1986 वर्सा सरकारान सरकारी बील, ऑफिशियल बील मांडलें. पूण तातूंत एक चिकान घालना. चिकान अशें की सुरवातीक कोंकणी हीच राजभास हें स्पश्ट आशिल्लें आनी मराठीचो उपयोग फक्त 2 कारणां खातीर दवरिल्लो. एक कम्युनिकेशन आनी दुसरी जायरात, लोकां कडेन संपर्का खातीर. ताका कोणाचो विरोध नाशिल्लो. जेन्ना 4 फेब्रुवारीक बील चर्चेक आयलें 1987 वर्साच्या, सलग येवंक ना तें एका सेशनाक तें इंट्रोड्यूस जालें फक्त कळ्ळें 86 वर्सा आनी तें चर्चेक आयलें 1987 वर्साच्या फेब्रुवारी.
चर्चेक आयले तेन्ना तूं जाणा त्या भशेन कितलेशे अमेंडमेंट्स प्रपोज हा. करतात तशे कितलेशे अमेंडमेंट्स लोकांनी प्रपोज केले आमच्याय वटेन आशिल्ले मराठीच्याय वटेन आशिल्ले सरकारान ते सगळे भायर उडयले पूण सुभाष शिरोडकरान एक अमेंडमेंट हाडलो आनी तो असो की तातूंत मराठीचो स्कोप वाडयलो मराठीक राजभाशेचो दर्जो नाच हय पूण मराठी जाय जाल्यार सरकाराक एका किंवा सगळ्या कामां खातीर वापरूंक जाता इतलो ताजो स्कोप वाडयलो आनी हो एकच अमेंडमेंट सरकारान पास पास केलो हें एक हांव चित्रान म्हणटा कित्याक की तुमी फॉर्मुला पयलीं मान्य केल्लो न्ही वरिश्ठां कडेन हय आनी बील तशें मानिल्लें हय हें निमाण्या वेळार अमेंडमेंटाचो आदार घेवन बदल केलो पण ह्या वेळार रोमीवाल्यांनी काय आपली हाडपाक काय केलं वयसून बाबांनी एक 25 वर्सां एक अमेंडमेंट मानिल्लो 25 वर्सां पर्यंत रोमी वापरची हय, म्हणून हय. पूण तो सगळे अमेंडमेंट भायर उडयले सगळे हय. बाकी सगळे भायर उडयले अरे बाबा तुमची जी चळवळ आहे तातूंतले दोन म्हत्वाचे टप्पे दोन्ही जैताचे ते म्हणजे एक ओपिनियन पोल ताका लागून गोंय कुशीन उरलें दुसरी आमची राजभास चळवळ जाका लागून गोंयांक स्वताचो राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. हय हे दोन स्टेप आनी आतां तुमी तिसरे आतांचे हातूंत हे सगळे जातकीर आज तुमी हे सगळे म्हणजे हाका लागून तुमी झगडले कितल्याक तुमी म्हणटा तशें 11 जाणांनी 15 जाणांनी सुमार आपलो जीव दिलो आनीक हे सगळे मेळयले आज तुमी समाधानी आसा तुमी आयकाय किंवा कशें सांगतात निखालस ना निर्शेणी खरें म्हळ्यार येवची न्हय कोणाक पूण निर्शेणी येता इतलेंच न्ही म्हाका गोंयच्या फुडारा विशीं आतां हुस्को दिसता हय भंय दिसता हय कारण जे दिशेन आमी वतात आनीक जे रितीन राजकारणां चलता हय ते पळयत जाल्यार गोंयचो फुडार संकश्टांत पडटलो काय कितें अशी भिरांत म्हाका दिसता हय जे सपन स्वातंत्र्य सैनिकांचें आशिल्लें की गोंय एक बरें राज्य जावचें तेंच सपन ओपिनियन पोलांतूय आशिल्लें की गोंय हें एक मॉडल युनीट जावचें देशांत तेंच सपन घटक राज्या फाटल्यान आशिल्लें की आमी एक ल्हान प्रदेश भौगोलीक दृश्टीन ताजी एक एडवांटेज मेळूंक शकता एडमिनिस्ट्रेशन बरें जावंक शकता कित्याक मोठ्या राज्यांनी तें जायना म्हणून मोठ्या राज्यांचे कुडकी करची पडले उत्तर प्रदेश आनी बिहाराची आमकां एक कॉम्पॅक्ट हें आसा आनी आमचे सोशल आनीक इकॉनॉमीक इंडायसीस बरे आसा बाकीच्या देशांत जशी गरिबी आसा तशी तितली गरिबी गोंयांत ना साक्षरता बरी आसा हें सगळें जमेक धरून आमच्यांनी गोंय हें एक नमुनेदार राज्य करूं येता म्हणजे बाबा एकच तुमकां मदीं मातसो दिसता हय हे आमी इतले जिखून हाडले आमचे त्रास जिखून हाडले सांबाळपाक शकले ना अशें बी कितें हें आसा कमी ना म्हजे नदरेन हांव केन्नाय म्हजे पुरती आजीच बळ चिकित्सा करता म्हज्या मनांतल्या मनांत की हें अशें कित्याक घडलें आनीक गोंयांत घडलें म्हणून म्हाका जाप दिसता कित्याक गोंयांत हांगा अशें की हेर कांय वाठारांनी आमच्या अशिक्षीत लोक बी खूब आसा गोंयांत तितली परिस्थिती ना गरिबी खूब आसा तितली गरिबी ना अशें आसतना हें अशें कित्याक घडलें जाल्यार म्हाका दिसता की खूब बेगीन राजकारणांत हें घडटा आनी आमच्या देशांतल्या राजकारणांत हें घडलां खूब बेगीन आमी राजकारणाचो धंदो केलो आनी ज्या दिसा हो राजकारण हो धंदो जालो त्या दिसा सगळी परिस्थिती बदलली कोण उलोवन सांगूं नाका कोण मान्य करूं मान्य करनाका पूण राजकारण ज्या दिसा धंदो जालें त्या दिसा स्वार्थ हांव ग्रीड हें सगळें वयर सरलें आनी आज लोकसेवा म्हणटा ती सामकी कुशीन पडल्या गोंयचें बरें जावचें म्हणटा तो विचारूय कुशीन पडला आनी म्हजें बरें कशें जावचें आनी हांव गिरेस्त कसो जावचो हो विचार फुडें आयला आनी थंय सगळी वाट लागली सो हे आशिल्ले उदयबाब भेंब्रे म्हणटा तशें सगळ्याच्याच मनात आशिल्लें की गोंय बरें करया आमचें माणकुलें गोंय एक मॉडेल स्टेट करया पूण दुर्दैवान तें जावूंक ना उदयबाब जशें खंती आसा तशें म्हाका दिसता सगळे गोंयकारूय आजचे जर स्थिती पळयल्यार खंतीच आसतले कारण आज व्हडलेशें कितें बरें चल्लां अशें दिसना कारण फक्त इव्हेंट्स सोडले
जाल्यार गोंयाक कांयच जायना अशी सद्या स्थिती आसा. उदय बाबा, तुमी तुमची मतां मांडली. हातूंतल्यान अशें धरया की हे थोडो वायट काळ आयिल्लो आसा, एखादी बरोय येवपाक शकता अशी आस्त धरया, कारण ह्या आशेनूच आमी फुडें वचपाक शकतले. हे आशिल्ले आमचे उदय बाब तुमी आमचे कडेन आयले गोमंतक टी व्हीच्यान तुमकां देव बरें करूं. तुमकां देव बरें.